आमची भास कोंकण आमचो गांव. मोगाच्या वरेनरांनो आनी हांगासर हजर आसा तुमी सर्वांनो, तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव कोंकण करावलींतल्या कोडयाल गांवचो जाल्ल्या ह्या म्हज्या गांवची पुणशेता विशयान सांगूंक व्हडतो अभिमान भोगता. मनीस एक धार्मीक जिवी जावन आसा. अशें आसता मनीस देवाक भेटूंक आशयता आनी ही आपली आशा पूर्ण करूंक विविध पुणशेता भेट दिवंक साक्रामेंताच्या आराधनाक भाग घेता. नोवेना रितीरियांक हजर जाता आनी देवाक भेटची आपली आशा पूर्ण करूंक पेसारता. ह्या दिशेर आमच्या गांवांत जायतीं पुणशेता आसात. रोमाच्या वातिकन सान पेद्रू बेसिलिका टावन कारकोलच्या आत्तूर बेसिलिका पर्यार ही सर पुणशेता आमकां आमच्या आत्मेक बरेपणाक सांगात दिता. सर पुणशेता आमचो भवत सोडूंक आमचो गट ज्योतिसूंक आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्क बलिदान निसकी आनी अर्क पटूंक तशेंच कुटुंबा मदें मोग एकवट मायामोग सोडूंक खंडीत जावन आदार दितात. दिसाच्या कामाच्या बळोदीक होत्तड्यातावन भायर येवंक देवाचो लागशिल्लो अनुभव आपणूंक थोडो वेळ देवाच्या मोगान ही सर पुणशेता आमकां साकर जाल्या. कोडयालच्या हृदया बागान मुनयेत सोबचे बाळक जिजूचे पुणशेत इन्फेंट जिजूस म्हणल्या नांवा काळ सोमसर बरस नांवां दिक. ब्रेस्तारा जावच्या नोवेनाक हरी हरीनी येवचो लोक हांगासर येवंक आजापाक साक्ष म्हूण येत. जानेवारी म्हयन्यान जावच्या त्या फेस्ताक जाद कात माद लेकी नासतना कसलेंच प्राय लेकी नासतना ल्हाना व्हडा प्रायची संगत मेळून हांगासर येवंक बाळक जिजूक भेटूनचे अर्क बलिदान निजायकी आजापाक म्हूण येत. थोडी पुणशेता विशिश्ट रितीच्या बांदपणी आसा जाल्यान आदली इतिहास आमकां समजूंक आदार जातात. फाटल्या आनी आतां आमी सोलून अशा थोड्यो रिती रिवाजांक ही पुणशेत सांकूच जाल्ल्यान आमकां आदार जातात. कारकोलांतल्या आत्तूर फेस्तान लोकांची केट सगळ्यांनी पळयली आसतली आनी सान लॉरेन्सांतल्या जाग्यार केल्ले ते आजाप आमकां सर्वांक कळीत असलेंच. ही पुणशेत आमच्या हजारकच जिवंक पावोवंक आदार जाल्यात. तेरी बेसाराची संगत कितें म्हळ्यार आजकाल आत्मेक बरेपणाच्या की ही पुणशेत एक प्रवासितावन जावंक पावलां. केवल वेचे मागणी करचे बदलाक थोडी पिंतरां काडून रिल्स करून देवाक दिवंक मान आनी भेटूनचे बदलाक करसूंक ही सर पुणशेता आमकां साकार जाल्या. देव बरें करूंक.